आमकां एक सर्कुलर येयलो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक गेलो हेजेरी आमकां बिफोर 11th ऑफ दीस मंथ तुमगे सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपा म्हूण आनी आमी तांकां आमगेले हेजेर स्क्रिनशेर घालून दाखयलो प्लॅटफॉर्म आनी तेन्ना आमगेले रापणकार मेन म्हणजे रापणकार वॉटर स्पोर्ट्स आनी शेकवाल्यान लोकल सो तांकां आमी दाखयलां हें कितें तें सो टीव्हीचेर घालून तांकां दाखयलो प्लॅटफॉर्म आनी हेजेरी सी आम कितें आहाय एज अ सरपंच वी आर नॉट एगेन्स्ट द सेफ्टी बट सेफ्टी हाड म्हूण दुसऱ्यांगे लोकांगे पोट मारपा जायना लायफ सेफ जाताले हेज्या पयलेंय केलां तेंगेले सगळें म्हणणें आहा की हेज्या पयले दृश्टी नासतोणाय देखून आमी रापणकारांनी शेकवाल्यांनी वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांनी लोकां साल्वार केले बट हे तेमी दोर्या मत घालप ना आय कॅनॉट इमॅजीन दीस आख्या गोंयांत दोर्या घाले हांव जाल्यार जायत कोणी भोंवला सोसराक पूण हेचो टॅक्नॉलॉजी म्हूण चोयला पूण म्हाका दिसता दीस इज नॉट गूड हे तरी एक फावट दिलें हे ऑब्स्टेकल आतां एक रापण माता हें सांगला एक रापण माता ती हिंगा शो तो म्हूण सांगना ती रापण मुखार वचून शो वता झाड बतले वॉटर स्पोर्ट्सांक राती कोण एक्सिडेंट जावपाक शकता सो आय थिंक वी वील रायट टू द गव्हर्मेंट वी टूक अ रेजोल्युशन ऑलरेडी एंड आय वील सेंड अ ईमेल ऑल्सो स्ट्रॉंगली आमकां खूब इश्यू आहाय ट्युरिजमान जायत बरो करचें आतां डॉग अटॅक आहाय इतले शिवणी जाले आमकां दवरपा मेकॅनिजम ना आमी ट्राय करता आमगे नांव पेड्या जाता आनी ते जाता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय बीच क्लिनींग आज इतलो कोट्यांनी पयशे पडटाय 90 lakhs पडटाय एक बीच क्लिनींग करपाक ते 90 lakhs आमकां आमगे लोकांक दिले जाल्यार आमी ती बीच क्लीन करताय ते कितें म्हण करताय तेच पयशे सो आय थिंक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड स्पेशली ट्युरिजम डिपार्टमेंट हे जेन्ना त्या बिचाचेर कितें चोयताय ते आत येयले आमगेलो लोकल पयलो सो हांव मागता ट्युरिजम कितें तरी तुमी कोताय पयले लोकलाक कन्सिडर कशें लोकांचे म्हणणे मुखार मांडचे आनी मागीर डिसिजन बट ऑन दीस वी आर टोटली ऑपोजीट तुम्ही पळयतात GNH। जब हम दवाइयाँ खरीदते हैं या कार, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ चुनते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं ना। हमेशा सबसे अच्छा ही लेना है, ये सोचते हैं। लेकिन जब बात आती है खाने पीने की चीजों की, तो न जाने क्यों हम बिना देखे ही कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं। क्या आपने कभी पैकिंग पर +F का निशान देखा है? यह फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का संकेत होता है। मतलब इसमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए गए होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा हेल्दी बनते हैं। पंचामृत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा ब्रांड है जो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाइड बनाता है, यानी आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अगली बार जब भी आप खाना, तेल या कोई भी खाद्य वस्तु खरीदें, +F का निशान जरूर देखें, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई समझौता नहीं।